मडगांव भांगर चोरी प्रकरणात दुबावितांनी आनंद हरिजनाचे नाव घेतिल्ले. चोरिल्ल्या भांगरांतले 300 ग्राम भांगर दुबावितांनी आनंदाक दिल्ल्याची गवाय ताणें पुलिशेक दिल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनंदाक आफोवन हाडिल्लो. आनंदान पुलिशेक फकत 75 ग्राम भांगर दिल्ले. तशेंच उपरांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या ह्या जामीन अर्जाक प्रितेश लोटलीकरान हरकत घेतल्या. प्रितेशाचो वकील सांगता ते प्रमाण दुबावितांनी आनंदाक 300 ग्राम भांगर दिल्ले, पूण आनंदान पुलिशेक 75 ग्रामूच भांगर दिले, जाल्यार उरिल्ले भांगर गेले तरी खंय असो प्रश्न आतां पडिल्लो आसा. ताकाच लागून प्रितेशान आनंदाच्या जामिनाक हरकत घेतल्या. प्रितेश लोटलीकर हाच्या नांवान कित्याक लागून कितें सगळें एक्झॅक्ट प्रकरण म्हणजे चोरयेचें प्रकरण म्हाका खबर आसा भांगराचें. प्रितेश लोटलीकर म्हणटा जे आमी इंटरव्हेन्शन बेल घाल्या जी सेशन्स कोर्टा मुखार सोमाराक आर्ग्युमेंट आयतली. आतां तातूंत जालां अशें की प्रितेश म्हणटा गोल्डस्मीथ आनी प्रितेशा कडेन 3 जाण मनीस कामां आसताले. ते एक दीस थोडे भांगर घेवन प्रितेशाले पळोवन गेले. प्रितेशान पुलिसांक कंप्लेन केली. थंयच्यान मागीर प्रितेश आनी पुलीस वेस्ट बेंगल वचून ते 3 जाण एक्युज्डांक घेवन आयले. ते एक्युज्ड भितर आसतना आमकां 205 ग्राम सुमार टोटल गोल्ड जे आमचे मिसींग आसा ते 959 ग्राम्स आसा. आनीक आमकां 205 ग्राम ह्या 3 जाण एक्युज्डांनी 3 जाण एक्युज्डा कडल्यान रिकवर जाले. ताजे फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशना टायमार त्या 3 जाण एक्युज्डांनी सांगलें की आपणे हो जो प्रेझेंट एप्लिकंट आसा आयच्या दिसाक जो जाणें सेशन्स कोर्टाक बेल फायल केल्यान जी आमी अपोज करता ताका आमी 300 ग्राम गोल्ड आनी दिलें म्हणून. सो ताणें म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ताणें 75 ग्राम पुलिसेक करून दिला. आनीक उरले गोल्डाचे बद्दल इन्व्हेस्टिगेशनाक कितें आयलां तें म्हाका खबर ना. सो आमी बेल एप्लिकेशन सिरियसली चॅलेंज करतले. कारण सिच्युएशन थंय अशें आसा की हो जो प्रेझेंट एप्लिकंट आसा तो कॅझिनो चलयता आनी कॅझिनोचेर वचून ताणें ह्या ओरिजिनल 3 एक्युज्डांनी तें खेळपाक दिलें काय कित्या खातीर गेलें. पूण आमकां कन्सर्न ते कॅझिनोचेर गेले तें एक. दुसरें आमकां कन्सर्न आमची भांगर जें लॉस जाला इतलें ह्यूज अमावंट ऑफ गोल्ड जो आमकां लॉस जाला. सो तो आमी रिकवर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बेल एप्लिकेशन अपोज करता.